मार्गदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अजित पवार हांची घरकान्न सुनेत्रा पवार हांणी आयज महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलो सोपूत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे फुडारी म्हणून तांची निवड। अस्तंत बंगालात आशिल्ले ममता बॅनर्जी सरकार घुसखोरांक दिता तेको जाल्यार वंदे मातरमांक विरोध करता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचो ममता बॅनर्जीचेर आरोप। खासदार निधीच्या माध्यमांतल्यान केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकीं दिव्यांगांक मजतीचें वाटप। कृत्रीम पाय, रुग्णवाहिका आनी 3 चाकी भेटयल्यो। रस्तो सुरक्षा म्हयन्याच्या निमतान मडगांवच्या कार्यविधी महाविद्यालयात जालो समारोपाचो सुवाळो। येरादारी नेमांचे पालन, नागरिकांचे कर्तव्य। पी प्रविमल अभिषेक। आणि भारत आणि न्यूझीलंडा मजगती आयज तिरुवनंतपुरमात 5 T20 क्रिकेट खेळामाळेंतलो निमाणो खेळ। भारतान पयलीच माळ केल्या आपल्या नांवार। आता खबरो विस्तारान। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अस्तंत बंगालाचे भेटेर आसात। बरकपूरच्या उत्तर 24 परगना जिल्ह्यात तांणी आयज कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केले। हे वेळार तांणी अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी तुष्टीकरणाचे राजकारण करता असो आरोप केलो। ममता बॅनर्जी वंदे मातरमाक लेगीत विरोध करता, घुसखोरांक संरक्षण दिता, जाका लागून ह्या वेंचणुकेंत तांची हार निश्चित आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तांच्या उलोवपांतल्यान सांगलें। बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। आनंदपूर मोमो कारखान्यात जीव वगडायल्ल्या कामगारांक गृहमंत्री अमित शाह हांणी आर्गां ओंपलीं। हे उज्याचे तांडव ममता बॅनर्जीच्या भ्रष्ट सरकाराक लागून जाला असो आरोप तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान केलो। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और ये कांड क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है उसमें किसका पैसा लगा है? अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? महाराष्ट्राची उपमुख्यमंत्री म्हूण अजित पवार हांची घरकान्न सुनेत्रा पवार हांणी आयज सोपूत घेतलो। आयज महाराष्ट्राच्या लोकभवनात जाल्ल्या सोपूत विधी सुवाळ्यात तांकां महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत हांणी पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो। ह्या वेळार महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनी महायुतीचे हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले। हाचे पयलीं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जाल्ले बसकेत सुनेत्रा पवार हांकां राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची फुडारी म्हूण वेंचून काडिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां पंजाब भेटेर आसतले। ह्या भेटेत ते आदमपूर विमानतळाचे श्री गुरू रविदासजी विमानतळ म्हूण नामकरण करतले। लुधियानाच्या हलवारा विमानतळाच्या टर्मिनल भवनाचे उक्तावण लेगीत तांच्या हस्तुकीं जातले। गुरू रविदास हांचे नांव दिवप म्हळ्यार समानताय आनी करुणा ह्या मुल्यांक पाळो दिवपी संतांचो सन्मान जावन आसा। लुधियानाचो हलवारा विमानतळ टर्मिनल पंजाबाच्या उद्देगीक आनी शेती वाठाराक घटसाण दिवपाक मजत करतलो। पयलीं ह्या विमानतळाची धांवपट्टी ल्हान आशिल्ली, पूण आतां A30 सारकी व्हडली विमानां ह्या विमानतळाचेर देंवपाक शकतलीं। भारत अरब विदेश मंत्र्यांची दुसरी महत्वाची बसका आयज दिल्लीत जाता। राजधानी दिल्लीतल्या भारत मंडपमात जावपी ह्या बसकेत
वांटेकार जावपा खातीर संयुक्त अरब अमिरातचे विदेश राज्यमंत्री खलिफा शाहीन अल मरार हे नवी दिल्लीत पावल्यात. ही बसका 10 वर्सां उपरांत जाता. हाचे आदी 2016 वर्सा बहरीनात पयली बसका जाल्ली. ही बसका दोनूय देशां मदलो सहयोग आनी घटमूट करपाचेर केंद्रीत आसतली, जाका लागून क्षेत्रीय स्थिरताय, आर्थीक उदरगत आनी सांस्कृतीक आदान प्रदानाक चालना मेळटली. मजगतीं ह्या बसकेंत वांटेकार जावपा खातीर ओमानचे विदेश मंत्री बद्र अल्बुसैदी हेवूय नवी दिल्लीत पावल्यात. शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान छत्तीसगडाची राजधानी रायपुरात पावले. शेतकारांचे मेळावे शेतकार आनी सरकारा मदीं संवाद सादपाचें काम करता आनी हेच खातीर आपूण अशा तरेच्या मेळाव्यांनी वांटेकार जाता. दुर्ग जिल्ह्यात ज्या तरेन शेतकी वाठाराची उदरगत जावपाक लागल्या ही तुस्त करपा सारखी आसा अशें शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर एक तो मैं किसानों से संवाद के लिए आया हूं. दुर्ग जिले में किसानों के बीच खेतों में जाके वहां बड़ी प्रगतिशील खेती होती है, उनके साथ चर्चा भी करूंगा, किसानों से संवाद करूंगा और बाद में किसान मेले में भी भाग लेके, क्योंकि किसान मेला एक सरकार और किसानों के बीच संवाद का सेतु है, तो उसमें भी चर्चा करूंगा. छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरिएट में मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, उनके साथ कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं की हम लोग समीक्षा करेंगे. कोलकात्यातल्या वाव मोमो कारखान्यात लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षान ममता बॅनर्जी सरकाराचेर खर टिका केल्या. ह्या उजो लागपाच्या घडणुकेत 27 परस चड जाणांक जीव वगडावचो पडलो. पूण ह्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्या ह्या गुदावांच्या सीईओचेर कारवाय करपाचे सोडून ममता बॅनर्जी ताका घेवन विदेश भोंवडेर गेल्यात असो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे गुरुप्रसाद पासवान हांणी केला. ये वाव मोमो की सीईओ है सागर दरियानी. ये सागर दरियानी ममता बनर्जी के साथ विदेश यात्रा पे है, विदेश प्रवास पे है, घूम रहे हैं. इनका ही है वाव मोमो. वाव मोमो के फैक्ट्री में आग लगती है. दुर्घटना के कारण 27 से अधिक लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? दिस इज द क्वेश्चन दैट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल आर आस्किंग टुडे. ये प्रश्न आज पश्चिम बंगाल की जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है. हमारे शुभेंदु जी ने इस मुद्दे को उठाया है. कल भी थाने के बाहर भी बड़े प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोध को दर्ज करने का काम किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अभी भी चुप है, अभी भी शांत है. गुदावांत उजो पालोवपा खातीर गरजेच्या नेमांचें पालन जावंक नाशिल्लें असो आरोपूय तांणी केलो. मानव निर्मित ये दुर्घटना है. किसी प्रकार की कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया गया. मैंडेटरी एनओसी और ऑडिट की आवश्यकता होती है, उसको नहीं प्राप्त किया गया. अब तक मुख्यमंत्री या उनका कोई प्रमुख नेतागण वहां नहीं गया है. गोडाउन मैनेजर पे, डिप्टी मैनेजर पे खाना पूर्ति की कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़ी मछलियां कहां है? खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। उत्तर गोंयचे खासदार आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकी आयज खासदार निधींतल्यान दिव्यांग नागरिकांक कृत्रीम पाय, दुचाकी आनी रुग्णवाहिका भेटयल्यो। 2024च्या लोकसभा वेंचणुके उपरांत खासदार निधीच्या माध्यमांतल्यान तरेकवार उदरगतीचे प्रकल्प आपणे चालीक लायल्यात। तेच प्रमाण 3 शववाहिको, दिव्यांगां खातीर 3 चाकी आनी सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान म्हत्वाचे CCTV आपणे भेटयल्यात अशें तांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। आपले सायकेट्रीक एंड ह्युमन बिहेवियर हॉस्पिटल आसा पळय, आमी ताका मेंटल हॉस्पिटल म्हणटात, तांकां मातशी एम्ब्युलन्साची गरज आशिल्ली। त्यामुळे तांचो रिक्वेस्ट आयलो आनी आज ती एम्ब्युलन्स तांकां आमी सपोर्ट करतात। दुसरी एक राजू भरणे म्हणून आतांच आमी जो आर्टिफिशियल एक स्पेशल लिंब, संपूर्ण लिंब तांकां ते अर्दे मेळटले, आज ताजो हे करून एक बरी कंपनीचो लिंब्स ताका आमी हे केल्लो आसा। सादारण 3 आज आमी जे दिव्यांग भाव आसा तांकां परत एकदा आज आमी 3 3 व्हिलर बायक्स आज आमी ऑलरेडी दितात, तयार आसात। 2024 इलेक्शन जाल्या नंतर अश्यो जवळ जवळ एक अश्यो 3 हॉर्स वॅन आमी काही हांकां दिल्यो। विलेज पंचायत भिरोंडा विलेज पंचायत, पेन द फ्रांस आनी विलेज पंचायत सालावदूर म्हणून 3 आमी हॉर्स वॅन दिल्ल्यो। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी आयज सकाळी पणजी शारांत आशिल्ल्या योग सेतूचेर भोंवडी करतना भगवान परशुरामाच्या पुतळ्याचें दर्शन घेतलें। तेच प्रमाण मांडवी न्हंयच्या देगेर बांदिल्ल्या रिवर फ्रंटाची तांणी पळोवणी केली। हे वेळार तांचे वांगडा गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, उद्देगपती श्रीनिवास धेंपे, उपमहापौर संजीव नायक आनी थळावे भाजपाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। आयज तांणी आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या स्मृती थळाक भेट दिली। हे वेळार तांचे वांगडा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, महापौर रोहित मोन्सेरात हाजीर आशिल्ले। आम आदमी पक्षाची सत्ता आशिल्ल्या राज्यांनी नागरिकांक 10 लाखां मेरेन भलायकी विमो मेळटा, बरें शिक्षण लेगीत मेळटा, पूण भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आशिल्ल्या राज्यांनी भ्रष्टाचार सुरू आसा अशी टिका आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी केली। ते सध्या गोंय भेटेर आसात। गोंयची जनता सध्या आम आदमी पक्षा कडेन आशेन पळयता अशें तांणी सांगलें। पिछले 15 साल से गोवा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है। 15 साल में उन्होंने केवल और केवल गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से सरकार चलाई है। गोवा के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हर जगह गोवा में प्रदर्शन हो रहा है। जैसे चिंबल में नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वहाँ के गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पेडनेकर्स अपनी हेल्थ केयर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मायन में विलेजर्स फार्मर्स जो हैं वो माइनिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही है। उसके विपरीत कल जैसे भगवंत मान साहब ने बताया कि पंजाब के अंदर हेल्थ केयर के क्षेत्र में दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हम लोगों ने हर परिवार को दिया है। वहाँ पे बिजली मुफ्त है, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही है, लोगों को पानी मिल रहा है। नाउ गोवा आल्सो वांट्स चेंज एंड आम आदमी पार्टी की तरफ लोग बड़े उम्मीद से देख रहे हैं। भारतीय वैजकी संस्था दिवचल फांटो आनी सांगात या संस्थेच्या जोडपालवान दिवचल तालुक्यांतल्या पूर्व प्राथमीक विभागाच्या शिक्षकां खातीर न्यूरो डायवर्सिटी विशयाचेर कार्यावळ आयोजीत केल्ली। हिराबाई साठे सभाघरात आयोजित कार्यावळीत दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। सांगात संस्थेचे महेश गुरव, डॉ शेखर साळकार आनी डॉ मेधा साळकार हांचे सयत 45 पूर्व प्राथमीक विभागाच्या शिक्षकांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। हे वेळार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी उपस्थितांक संबंधित विशयाचेर मार्गदर्शन केलें। पयलीं एका टायमार आमी सगळे करताले अशें सगळी सिस्टम ही नासली। वी आर नॉट दॅट टायम डायग्नोसिस इतले जावनासले। आज कॉमन जाला। आज देर आर स्टडीज, देर आर डेटा। ऑटिझम जे म्हणणं अनकॉमन इट्स व्हेरी कॉमन।
In fact, I know so many families where the kids are with autism. And mothers are not ready to accept it. So तुम्ही टीचर आणि जर हे अर्ली डायग्नोसिस केले जाल्यार खुबशे गोष्टी त्या भुरग्याचे करियर करतात. आणि एक टाइम असो असतो एक स्पेशल चाइल्ड म्हणजे चल ते चाइल्ड त्याच प्रमाणे सायटीक उडय ना. सोसायटीची आज ड्युटी आसा, सगळ्यांची आज ड्युटी आसा वर्स्ट टू वर्स्ट चाइल्डाक बरो परत हाडून लायनीर हाडपाचो आनी रिहॅबिलिटेट करपाचो. दॅट इज ही आमची सगळ्यांची ड्युटी. आणि हे सगळं आम्ही एकट्यान म्हटलें म्हणून जायना. संगत बाबे खूब वर्सां करता. आमचे तांचे जे इन्चार्ज आसा की डॉक्टर नंदिता डिसोजा सराक पयली आशिल्ली आतां ती सेतूशी शी पयलीं कशें आसलें कॉन्सेप्ट एकदम न्यू आशिल्लो. दे डू लॉट ऑफ वर्क and the counseling what they do is really good. I know so many families where the child have that problem. मांद्रेचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस आणि मांद्रे पंचायत वाठारात तरेकवार उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केलो. गावात जावपी सांजाव कार्यावळीक मजत करपा खातीर वाठाराचे सोबितीकरण गरजेचे आशिल्ले. तरेकवार विभागातल्या पंच वांगड्यांनी केल्ले सुचोवणे प्रमाण हो उदरगतीचो वावर हातात घेतला अशें तांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. हे वेळार पंच किरण सावंत आनी चेतना पेडणेकार हाजीर आशिल्ल्यो. जे आमी एक्सेप्ट केल्या शिवराक जे दुसऱ्या कडेन आमचे देव येता तांकां ती चोरमां उदकान त्रास जातालो आनी ते आजचे ते हें घेवपाक जायतो त्रास जातालो तांकां रिवरान पांयां पडटात. सो कन्सर्न मेंबरान भार घेवन हें सगळें करून घेतलें आनी हें आमच्या दुसऱ्या कडेन देवाकूच ताकाच यूज जायना. हे आमचे गांवचे फिशरमॅन आसात तांकांय बोटी व्हरपाक तांकां एक बरो हाचो फायदो जालो. तेच भाशेन आमचे दुसरे भाव आसात दुसरे हेर खंय बोटींग करतात ते हिंगाच्यान वयतात. सो दसऱ्याच्या हाच्या निमतान सगळ्या लोकांक हिंगा फायदो जालो रिवरान एंटर जावपाक. सो देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या मेंबरांक तांचोय कॉपरेशन आसा. व्हेक्टर डिसिजांचे नियंत्रण या विशयाचेर राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन फर्मागुडीच्या PES रवी नायक कला आनी विज्ञान महाविद्यालयात जालें. लोकांमदीं रोगवाहक माध्यमां विशीं जागृताय निर्माण करप आनी कुडीची रोगप्रतिबंधक तांक वाडोवप हो सोसायटी फॉर व्हेक्टर इकॉलॉजी हांच्या फुडारपणा खाला आयोजीत कार्यशाळेचो मुखेल हेत आशिल्लो. हे वेळार चेन्नईच्या सविता विद्यापीठाचे कुलगुरू अश्विनी कुमार, सोसायटी फॉर व्हेक्टर इकॉलॉजी भारत विभागाचे अध्यक्ष राजपाल सिंग यादव, PESच्यो सचिव सोनाली नायक, PESचे प्राचार्य विकास पिसुल्लेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे वेळार प्राचार्य अश्विनी कुमार हांणी उपस्थितांक संबोधित केले. Mosquitoes at home because there are several breeding sites which are in our premises, tires, small buckets, even small shells here, there, and even our well also, it doesn't have larvivorous fish, that mosquitoes will breed in them. Over a tank should be sealed. Then some tanks are there, they should be also sealed. So all these measures at home level will go a long way in preventing mosquitoes. First thing is, if we are breeding them at home, they are like our pets. Right? We are as if we are having pets in our house because we are giving them opportunity. And then the first thing these pets will do is pets mosquito. In that sense, I'm saying mosquitoes will bite first us, because we are the nearest host for them. We are attracting them. So our quality of life will be compromised. सोसायटी फॉर व्हेक्टर इकॉलॉजी भारत विभागाचे अध्यक्ष राजपाल सिंग यादव हांणी हे वेळार व्हेक्टर दुयेंसाक फुडो करपा खातीर क्षमता विकास आनी आंतरविद्या शाखीय सहकार्याच्या भुमिकेचेर आपल्या उलोवपांतल्यान उजवाड घालो. राष्ट्रीय सुरक्षा म्हयन्याच्या निमतान मडगांवच्या गोविंद रामनाथ कारे विधी महाविद्यालयात समारोप सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्यात येरादारी संचालक P. प्रवीण अभिषेक, कार्यकायदो महाविद्यालयाच्यो प्रभारी प्राचार्य डॉ. मारिया गोरेटी सिमॉयस, दक्षिण गोंय येरादारी अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय,
आणि हेर मानिस्ता हाजीर आशिल्ले. रस्तो सुरक्षेच्या निमतान भौसामदी जागृताय जावची हे निमतान येरादारी पुलिसांकडच्यान वेळावेळार कार्यावळींचे आयोजन जाता. समाजातल्या दरेकाक सुरक्षा नेमांचे पालन करपाची याद ह्या निमतान पुलीस करून दितात. येरादारी नेम पाळप हे दरेका नागरिकाचे कर्तव्य आसा आणि आता तंत्रगिन्यानाचो वापर करून येरादारी नेम मोडप्यांचेर कारवाय सुरू जाल्या अशी माहिती येरादारी खात्याचे संचालक पी. प्रविमल अभिषेक हांणी दिल्या. We spoke about a lot of issues about how road safety is an individual's responsibility, especially wearing a seat belt, wearing a helmet, driving within speed limits, following lane rules. These are some things which each one of us have to follow as a fundamental duty. There need not be anybody to tell us what needs to be done as per our duties. So that is the motto with which we have organized this National Road Safety Month. I hope this will provide adequate awareness, and in future also we will continue to do these awareness. The Transport Department along with the PWD, we have taken up this project to install AI-based traffic signals and cameras across the state of Goa. In the phase 1 we will be implementing it at 92 locations. I am very confident with this there will be a lot more discipline on the roads that we can bring in. खबरापत्रात घेऊया आणि एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बेतोडेच्या सरकारी प्राथमिक विद्यालयात राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन दिसाच्या निमतान भलायकी सेवा संचालनालय मुळावे भलायकी केंद्र फोंडेच्या जोडपालवान स्पर्श कुष्ठरोग जनजागृती मोहीम आयोजित केली. हे वेळार भलायकी सेवा संचालनालयाच्या कुष्ठरोग विभागाची भलायकी अधिकारी डॉक्टर शेरेल डिसुजा, नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुजा नायक, सरकारी प्राथमिक शाळेची मुख्याध्यापिका श्रद्धा केणी, बेतोडा पंचायतीच्यो पंचवांगडी श्रेया, फोंडे भलायकी केंद्राच्यो भलायकी अधिकारी स्मिता पार्सेकार हाजीर आशिल्ल्यो. 30 जानेवारी सावन सुरू जाल्ल्या स्पर्श कुष्ठरोग निर्मूलन मोहिमेच्या राज्यस्तरीय कार्यावळीची वळख हे वेळार भलायकी सेवा संचालनालयाचे अधिकारी शेरेल डिसुजा हांणी करून दिली. 30 जानेवारी हो दीस कुष्ठरोग विरोधी दीस म्हूण मनयतात. I have gathered here today to observe the National Anti-Leprosy Day and also the commencement of the Sparsh Leprosy Awareness Campaign beginning from today up to the 13th of February. Now this campaign is organized to create an awareness about the disease, that is leprosy, and also to tell the public specifically regarding the stigma and discrimination that is associated with this disease. I just want to inform the public that we have got very good treatment available, that is the multi-drug therapy, and there is no fear of this disease anymore. This treatment, if started early, and should be started as early as possible and completed as per the doctor's orders, will give a complete cure to the patient. आज जाणून घेऊया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फावो जाल्ल्या धिनिधी देसिंधू ह्या भारतीय बायल पेंवपी खेळगडी विशीं. पॅरिसाच्या ऑलिंपिकात पेंवपाच्या सर्तीत भारताचे प्रतिनिधित्व करपी ती सगळ्यात ल्हान खेळगडी जावन आसा. तिका हालींच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लेगीत फावो जाला. मेळात एका अशा युवा प्रतिभेक जे उदकान एका नुस्त्या भशेन पेंवता जाणी भारताचें नांव तेंगशेर व्हरून दवरलां. हय, आमी उलयतात कर्नाटक बेंगलुरूच्या धिनिधी देसिंधू हाचे विशीं. एक अशें पेंवपी जे संवसारीक मळार भारताचो मान वाडयता. पॅरीस ऑलिंपिकांतले सगळ्यात युवा भारतीय एथलीटां मदले ते एक.
राष्ट्रीय खेळांनी 7 सुवर्ण पदकां प्राप्त करपी सगळ्यात उण्या वर्स पिरायेचे बायल स्विमर असोय विक्रम ताच्या नांवार आसा. दिनिधी हाका खेळा मळार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 सन्मानित केला. इतल्या सान पिरायेत इतलो उच्च सन्मान. दिनिधी देसिंघू खेल उम्र 15 साल बेंगलुरु कर्नाटका आपको ओलंपिक 2024 में दूसरी सबसे छोटी तैराक होने का गौरव प्राप्त है. आपने कई पदक प्राप्त किए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 3 रिकॉर्ड्स तोड़े. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 42 मेडल्स भी आपने प्राप्त किए हैं. राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी हो सन्मान मेळ्ळे उपरांत दिनिधीची खुशी आनीक वाडल्या. ताच्या उमेदीक आनीक उर्बा मेळ्ळ्या. It was a very exciting moment knowing that you get to receive one very big award in the India. So I was very, very happy about it. Getting to meet President Ma'am once again and receiving an award from her was very, very fun. बहरीन हांगा जाल्ल्या आशियाई युवा खेळ 2025 खूब बरी कामगिरी करत दिनिधी हांणी 400 मीटर फ्री स्टाईल वर्गात नवो राष्ट्रीय रेकॉर्ड स्थापीत केलो. फक्त 4 मिनटां 21.8 सेकंदात फायनलीच्या खेळात 5वें स्थान मेळोवन तांणी आपलोच पोन्नो रेकॉर्ड तोडलो. हो फक्त एक रेकॉर्ड न्हय जाल्यार भारताच्या युवा शक्तीचे प्रमाण आसा. दिनिधी विलक्षण प्रतिभेची धनी आसा. ताच्या नांवार आदींच बायलांच्या 200 मीटर फ्री स्टाईल वर्गात राष्ट्रीय रेकॉर्ड आसा. इतलेंच न्हय जाल्यार तांणी 2022 हांगझो आशियाई खेळांत लेगीत भारताचें प्रतिनिधित्व केलां. दिनिधी बेंगलुरूच्या डॉल्फिन एक्वेटिक्सात प्रशिक्षण घेता. ताची खर मेहनत आनी कोचान दिल्लें प्रशिक्षण हाचो परिणाम आमकां आयज पळोवपाक मेळटा. दिनिधी उदकांत ल्हार हाडून आपल्या सपनांक आकार दितना आमकां आयज पळोवपाक मेळटा. दिनिधी सारक्यो प्रतिभा हे गजालीचें प्रमाण आसा की भारतात टॅलेंटाचो उणाव ना. भारत आणि न्यूझीलंडा मजगती सुरू आशिल्ल्या 5 T20 खेळामाळेंतलो 5वो आनी निमाळो खेळ आयज तिरुवनंतपुरमाच्या ग्रीनफील्ड मैदानाचेर जातलो. चवथ्या T20 खेळात न्यूझीलंडान भारताचेर 50 धांवड्यांनी जैत जोडिल्लें. ह्या जैताक लागून न्यूझीलंडाचो क्रिकेट पंगड निमाण्या खेळात परत एक फावट जैत मेळोवपा खातीर भारताच्या पंगडार झुजतलो. भारतान पयलींच ही खेळामाळ आपल्या नांवार केल्या. 5 खेळामाळेंतले 3 सामने भारतान पयलींच जिखल्यात. भारत ही खेळामाळ 4-1 अशा फरकान जिखपाचो यत्न करतलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेळारीन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.2 सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 21.8 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. अजित पवार हांची घरकान्न सुनेत्रा पवार हांणी आयज महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री म्हूण घेतलो सोपूत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची फुडारी म्हूण तांची निवड. अस्तंत बंगालात आशिल्ले ममता बॅनर्जी सरकार घुसखोरांक तेंको दिता जाल्यार वंदे मातरमाक विरोध करता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचो ममता बॅनर्जीचेर आरोप. खासदार निधीच्या माध्यमांतल्यान केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकी दिव्यांगांक मजतीचें वांटप. कृत्रीम पाय, रुग्णवाहिका आनी 3 चाकी भेटयल्यो. रस्तो सुरक्षा म्हयन्याच्या निमतान मडगांवच्या कार्यविधी महाविद्यालयात जालो समारोपाचो सुवाळो. येरादारी नेमांचें पालन नागरिकांचें कर्तव्य. पी प्रविमल अभिषेक. आणि भारत आणि न्यूझीलंडा मजगती आयज तिरुवनंतपुरमात 5 T20 क्रिकेट खेळामाळेंतलो निमाणो खेळ भारतान पयलींच माळ केल्या आपल्या नांवार. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.